नमस्कार। आज तुम्ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान नवदुर्गेची आज उत्सव म्हणजे जात्रा उत्सव चालू आसा आज उपार आणि आज सगळे कामां केल्ले लोक सकाळचे आज रातचे दर्शनाक येता। तुम्ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान लायन आसा, देवतेक मोठ्या आनंदान सजयल्ली आसा। नवदुर्गे पाव मडकयकान पाव म्हटल्यार प्रत्येक उतराक प्रत्येक क्षणाक प्रत्येकाक पावता ती नवदुर्गा ही मडकयची। हिजो उत्सव म्हटल्यार जात्रा मोठो उत्सव आणि अख्ख्या गोंयभर ह्या उत्सवाक मान्यता आसा। प्रत्येक जाण उपास धरता। सगळ्यान चड व्हडलो उपार म्हणजे उपास धरपी मनीस म्हणजे ते गोंयकार ह्या नवदुर्गेचे धरता। आणि फाल्यां रथ आसतलो, सकाळी 5:30 रथ आसा। तो सकयल बँकेच्या फुडल्यांतल्यान आमी नाचत गाजत नवदुर्गेच्या देवळाक एक रावंड मारता म्हणजे प्रदक्षिणा घालता आणि त्याच्या नंतर तो पारंपय वता तळये खोलान आणि त्याच्या नंतर परत वडाळकाराच्या तरंगान येतलो वडाळे आणि मागीर तो 4 परत सांजे नाचयता। सांजे नाचून परत तो देवतेच्या देवळाक प्रदक्षिणा घालता आणि मागीर सांगता जाता आणि मागीर रातच्यो आरती जावन देवूळ बंद जाता। असो मोठो उत्सव गोंयचो सगळो भावीक भक्तगण मोठ्या आनंदान मोठ्या उत्साहान ह्या जात्रेक येता। कमीत कमी आमच्या अंदाजान 5 ते 6 लाख भावीक भक्तगण मोठ्या आनंदान येता। फाल्यां सकाळी परत दिवजां आसतली। जे दिवजाकार आसा ते सकाळची दिवजां जेन्ना पारंपय रथ वयता आनी तो वडाळे पावता त्याच्या नंतर दिवजां चालू जाता। ते कुळावी आसा भक्तगण ते फाल्यां सकाळी दिवजां पेटयतले, तेवूय देवळान येता, ते प्रदक्षिणा घालता आनी वयता। असो मोठो उत्सव हो मोठ्या थाटात आनी मोठ्या आनंदान लोक करता। आनी एक जी अख्खायिका म्हणजे अशी आसा, आयज काल आमी पळयता ल्हानांतल्यान व्हडले जाले आमी, पूण जे गांवकार येना, समज खंयचो समाज म्हणा खंयचो गांवचे लोक येना जाल्यार प्रत्येक उत्सव उरता। आयज गावडो समाज म्हणा, खारवी समाज म्हणा, बाकीचो खंयचोय समाज म्हणा, जो स्थायीक समाज आसा त्या समाजाचे मनीस येना जाल्यारूच उत्सव उरता। प्रत्येक उत्सवाक वांटून घातलेले आसा आणि प्रत्येक उत्सव जे मनीस येना, गांवचे मनीस येना जाल्यार ते उत्सव जायना हे लक्षात घ्या। अख्खायिका अशी आसा, एकदां रथ सुद्दां जो गांवचो मनीस आसा तो करता घराणे घालता, तो येवना जाल्यार तो रथ उखला नासलो। म्हणजे तेणे नंतर येयल्या नंतर तेणें घराणे घातले आनी मागीर तो रथ उखल्ला, अशी अख्खायिका आसा। म्हणजे नवदुर्गेचे उत्सव आसा ते नवदुर्गेचे आसता। नवदुर्गेचे गामरस हे येयना वडा म्हणजे समाज आणि त्या 7 वाड्याकार हे रथ वार्षिक नाचयता। प्रत्येक वाड्याकारांक प्रत्येक वर्सा रथ आसता। समज 7 वाडे आतां 7 वर्सां वांटून घातलेले, प्रत्येक वर्सा एक वाड्याकार तो रथ नाचयता। मोठ्या आनंदान उत्साहान रथ नाचयता आणि सांगताय मोठ्या उत्साहान जाता। आणि हे भावीक भक्तगण अशे आता दर वर्सा भावीक भक्तगण येता, अशे सगळ्यांक परत जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आणि अशेच परत भावीक भक्तगण मोठ्या आनंदान उत्साहान प्रत्येक वर्सा दर्शनाक येवचे आणि तेंची मनोकामना पूर्ण करची आणि प्रत्येक लोकांक जे भावीक आहा तांकां बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें अशें नवदुर्गे कडेन मागता। इतकेंच मागता कितें बरें कार्य आसा ते बरें उत्साहान मोठ्या थाटान आनी बऱ्या आनंदात कसले सट न सूट जाय आसतना जावचें। आणि हे आमी प्रत्येक वर्सा देवतेक आमी प्रसाद लायता आणि आमकां प्रसाद इतकोच मेळटा। चला फुडें तुमी घेतलो प्रसाद जाता आपूण पळयता कितें आसा तें आपूण पळयतली, घेतले आपूण उत्सव करून तुमचे कडच्यान। आणि त्याच प्रमाणे भक्तगण भावीक आणि ग्रामस्थ सगळे मोठ्या उत्साहान उत्सव आमी साजरे करता आणि अशेंच आमकां देवतेन बरें आयुश्य दी अशें मागता कितें हे उत्सव साजरे करपा खातीर। देव बरें।